मोगोचे फुडारी जीत आरोलकरान पालयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या। भुमिका बेताळ देवस्थानात देवतेचो आशीर्वाद घेवन तांणी आपल्या कामाक सुरवात केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही पाले गावात जे एकठांय झाले ते माद्रे मतदारसंघातून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो घरोघरी एक घरोघरी सगळ्यांचो तेंचो काय विचार आहा तेंचे जे उमेदवार आहात ते जीत आणि बाकीचे पदाधिकारी वचून तेंची अडी अडचणी ज्यो काय आहात ते सोडवून घेवपाचो किंवा निदान तेंची जाणून घेवपाचो प्रयत्न करून ते मागीर तशेंच ते तेंची एका जी अडी अडचणी आहात ते जाहीरनाम्यात कशी आमचे हे करतले। तशेंच लोकांच्या कडेन प्रत्यक्ष रितीन पावन तांकां जी काय अडचणी येतली काय ते सोडोवपाचो प्रयत्न करतले। ह्याच्या पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकरान जी काय ती आपली राजवट आहे ती राजवट कशी काय हे केली म्हणजे शिक्षणाचो प्रसार जावपा खातीर किंवा प्रसार जावपा खातीर प्रत्येक वाड्यार गांवांत अशी शाळा काडलेले, परत मोठे मोठे कंपनी हाडून लोकांचो एक काहीतरी फायदो जावपा खातीर भुरग्यांक शिक्षणाक लागून सर्विसेक लागपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न केलो। तसोच जर हे आमचे जी भाई निवडून येयल्या उपरांत खंय तरी इंडस्ट्री बरे बरे उद्योग धंदे हाडून भुरग्यांक बी कामाक लायतले। शक्य जाता थंयसर ते गव्हर्मेंट सर्विस काय सगळ्यांकच मेळटले अशें ना, पूण शक्य जाता ती गव्हर्मेंट सर्विसेस सुद्दां मेळून दिवपाचो प्रयत्न करतात। आनी ह्या कार्याक तांकां सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी तशेंच मांद्र्या मतदारसंघातल्या लोकांनी तांकां बरो हातभार लावन की तांकां मतदान करून निवडून हाडचो असो म्हणून मी भुमिका माध्यमांनी आग्याक वतात ह्या वेताक हांकां विनंती करता आणि तितून आमकां यश दिवचो। आज जो पालयांत येयल्लो आहा तो एसी समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका जीत आरोलकरान निवडलेल्या बाबतींत हांव जे पयलीं पासून एमजी पक्षाचे जे कार्य आहा ते कार्य आमच्या एसी समाजाक जे आमचे वाडे आहात तांकां सपोर्ट करून तेंचोय सपोर्ट घेवन आनी आज ह्या पूर्ण विंडोडा टू केरी पर्यंत जे एक गांव आहात त्या गांवांनूय फिरून आज जीत आरोलकराक एमजीसून आमी निवडून हाडटले आनी पूर्णपणान आज जे भुमिका वेता ह्या मंदिरान आमी जी काय शपथ घेतलेली आहा ती शपथ पुरी करतले अशी सगळ्यांचे वतीन आमचे कार्यकर्ते आनी त्याच प्रमाणे जीत आरोलकर हे मतदारसंघाचे नेते तांकां पूर्णपणान जिंकून हाडटले अशी आमी तुमच्या कडेन घोवी करता आनी म्हाजे दोन शब्द सोंपयता। 2022च्या गोवा विधानसभेची निवडणुकीची तयारी करताना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मांद्रे मतदारसंघ हांच्यांनी आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्ली आहे। पहिली मोर्जे गांव आनी त्याच्या नंतर तुया गांवांत प्रचाराक नारळ दिवन सुरवात केल्ली। आज तशीच हांगा आमच्या पालया गांवांत भुमिके मातेच्या चरणी श्रीफळ दवरून आज पालया गांवांत आमचो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो प्रचार सुरू जाता। पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते ह्या भागात पक्षान दिल्लेले उमेदवार जीत आरोलकर हे सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन घरोघरी लोकां कडेन वचून त्यांची गाराणी आयकतले, तांचे समस्या कितें आहात त्याचेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न करतले आनी हे समस्याचे जें कितें करपाक जाय तें आमच्या वचननाम्यांत किंवा जाहीरनाम्यांत आसतलें।